प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19वा विसवोर वोड 45 ते 48 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 45 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि देव मंदिरान भितर सरून थंय विक्री करतल्यांक अशें म्हणून तो भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा. पूण ते तुमी चोरांची धोल केल्या. आणि दिसपटो देव मंदिरान शिकयत आसलो. मुखेल याजनीक, शास्त्री आनी परजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले. पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजत नासलें, कित्याक सगळो लोक ताच्या उतरांक भुल्ललो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कसो जेजू देव मंदिरान वेता आनी थिंचर पळयता की देव मंदिरान थंय विक्री करताल्याक अशें म्हणून तो भायर घालूंक लागलो. कित्याक ताणें म्हणलें तांकां की ताणें देवाचें घर एका जें मागणेचें घर आसूंक जाय तें ताणें एका चोरांची धोल केल्ली. भावणीनो, देव मंदीर एका चोराची धोल करपाक हें कशें जाता? आमी जाणो की देव मंदीर जावन आसा एक जागो ज्या जाग्या कडेन लोक मागणें करपाक येता. पूण जेन्ना जेजू देव मंदिरान वेता तो पळयता की लोक थंयसर मागणें करता आनी चोराची धोळूय केल्या. आनी कशे भाशेन चोराची धोल केल्या? भाव भयणीनो, आमी आतां जेन्ना हें शिवर्तमान वाचलां तेन्ना ते पोन्न्या कोराराचेर आसले. आनी पोन्न्या कोरारा प्रमाणे थंयसर बोकड्यांक आनी गायेक आनी पाड्यांक अशें मारून तें देवाक देवाक तांचें रोगत भेटयताले. म्हणजे तें मोजेच्या कायद्या प्रमाणे आसतालें. आनी हे जे जानवरां आसलीं तीं जानवरां थंयसर देव मंदिराचे भायर विकतालीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना कोण कितें देव मंदिराचे भायर वा इगोर्जे भायर कितें विकता थंयसर कितें आसतलें? बोबाव आसतलो. दुडवांचो लोक दुडू घेता, लोक थंयसर ओ मारता, अरे म्हजी गाय गे, म्हजें हें गे, म्हजें तें गे. आनी थंयसर खूब थंयसर आसतले जे विकतात आनी लोक घेतात. आनी जीं जानवरां ते घेताले ते आतां भेटयताले देव मंदिरान. पूण भाव भयणीनो, जानवरां जीं देव मंदिरान भेटोवंक आसलीं तो जागो विकपाक आनी घेवपाक देव मंदिराचो जागो नासूंक जाय आसलो. कित्याक भाव भयणीनो, देव मंदिरान एक 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 जागो जावन आसा, पवित्र जागो तो. थंयसर विकपाचें आनी घेवपाचें करूंक जायना. आनी तो लोक कितें करतालो, एक जागो जो पवित्र आसूंक जाय आसलो त्या जाग्यार ती विकती घेतात, दुडू दितात, बोबाव आसता. एका बाजारा भाशेन थंयसर एक जागो जालो. जेजू थंयसर वेता आनी सगल्या दुडवांक तांची मेजांची दुडवांची भरलीं ती सगळीं भायर मारता. त्या सगळ्या जानवरांक सगळीं एक बोडी करून सगळ्यांक धांडयता. आनी तेज्या उपरांत तो कितें म्हणटा तांकां? तो म्हणटा, म्हजें घर मागण्याचें, म्हजें घर मागण्याचें, म्हजें घर पवित्र आनी तुमच्यान असल्यो वस्तू ह्या म्हज्या घरान करूंक जायना. आनी भाव भयणीनो, जेजू इतलो रागाबरीत जालो की ताणें सगल्यांक थंयसर धांवडायले आनी हो पवित्र जागो आसलो तो जागो परतून एका मागण्याचो आनी बरो केलो. आयज आमी आतां नव्या कराराची आसा. आमी नव्या कराराची भुरगीं. नव्या करारान भाव भयणीनो, एका देव मंदिरान रावना. नव्या करारान देव एका जाग्यार रावना, तो आमच्या काळजान रावता. आमची कूड जाल्यार देव पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी ही सजमणी आमकां मेळोंक ना म्हणून
आमी पोन्न्या कोराराच्या लोकां प्रमाणे आमी इगोर्जेन आमी देव मंदिरान आमी वेता, आमी समजता तिचो देव आसा. जेन्ना आमी भायर वेता आमी विसरता की आमची कूड जावन आसा देव मंदिर देवाचें, पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता. आनी हें विसोन आमी एके भाशेन पोन्न्या कोराराच्या लोकां भशेन आमी आजुनूय जियेता. भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून त्या देव मंदिरांतल्या सगळ्या लोकांक दाणायले, जानवरांक दाणायले, आयज आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आमची चिंतना जी आसा, जी आमची चिंतना ह्या संवसाराची पातकाची आसात, ती आमच्यान पयस करूंक जाता. कशे भाशेन? आमच्या मनाची नडसडणी करून. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, त्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा, तें उतर आमच्या काळजान आमी रिगून दवरता. देवाचें उतर आमचे भितर रिगून आसा. आतां पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा, कित्याक आमी जेजूक आमचो सोमी देवान सर्वंडार मानला, पवित्र आत्मो आतां आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसडणी करूंक. म्हणटच जेन्ना आमची चिंतना देवाच्या उतराचे प्रमाणे आसता, जेन्ना आमची चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आसता, जेन्ना आमची चिंतना जेजूचेर आसता, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो आतां पवित्र जातात. आमच्यो कोन्यो आनी आमची उतरां देवाच्या उतरा प्रमाणे जातात. आतां आमी खरेपणी आमचें मंदिर, आमची कूड पवित्र दवरता. आनी आमी खंयसरूय आसूं, इगोर्जेन आसूं, बाजारान आसूं, कामाचेर आसूं, घरा आसूं, शेतान आसूं, भाटान आसूं, रस्त्यार आसूं, आतां आमची कूड आमी जाणो आमची एक पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणून आतां तें पवित्रपणान आमी जियेता. आमी पातक पयस दवरता आनी खरेपणी आमी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक पवित्र जिवीत आमी जियेता. तर आयज भाव भयणीनो, आमकां नाका की एक देव मंदिर, एक इगोर्ज आमकां नितळ करपाक आनी थंयसर एके भाशेन रावपाक आनी भायर येतकूच दुसरें जिवीत सारपाक. आमकां जाय खंयसरूय आसूं, आमची कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदिर जालां म्हणून आमी आतां एका क्रिस्तांव भाशेन इगोर्जे भायर, घरा, बाजारान खंयसरूय वचोन आमी एक पवित्र जिवीत जियोंक. आनी तें पवित्र जिवीत जियोवपाक आमकां जाय सजमणी की आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान एक पवित्र जिवीत जियोंक जाता, एक क्रिस्ती जिवीत जियोंक जाता. हेंच करपाक आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून आमच्या मनाची नडसडणी करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें जिवीत आमी जियोंक आयज आमी थान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्नीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.